उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप ओवेस्वर 11. आख्खे प्रितुमेर एकूच भास आनी थोडीच उतरां आसलीं. उदेंते थावन तो लोक भायर सरून शिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें. तांणी एकामेकाक म्हळें, येयात, आमी वीट करून ते उज्यांत भाजुया. तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरतालो आनी चुन्याचे बदलेक दामोर. तांणी म्हळें, येयात, आमकां एक शार आनी सोर्गाक तेंकता तितलो उंच एक मिनार बांदुया. आमी हे प्रितुमेर शिंपडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाच्यो पूत धुवो एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवन सर्वेस्पर देंवून आयलो आनी ताणें म्हळें, ही एकूच परजा आनी ती एकूच भास उलयता आनी ती फुडाराक कितें कात करची आसात तांची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदतात तितलें तांकां अवघड लागचें ना. ती एकामेकाचे समजना जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंदळ करुया. म्हणटच सर्वेस्परान आख्खे प्रितुमे वयर तांकां शिंपडायलीं आनी शार बांदपाचें काम तांणी बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे प्रितुमेचे भाशेचो गोंदळ केलो. थंय थावन सर्वेस्परान तांकां आख्खे प्रितुमे वयर शिंपडायलीं. ही शेमाची सोसत. 2 वर्सां बुडचे उपरांत शेम 100 वर्सांचे पिरायेचो आसलो तेन्ना ताचो पूत आर्पाक्षाद जल्मलो. मागीर आनीक 500 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. 35 वर्सांचे पिरायेर आर्पाक्षादाक ताचो पूत शेला जल्मलो. उपरांत आनीकूय 403 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. शेला 30 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताचो पूत एबेर जल्मलो. उपरांत आनीक 403 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. एबेर 34 वर्सांचो आसतना ताचो पूत पेलेग जल्मलो. उपरांत आनीक 430 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. 30 वर्सांचे पिरायेर पेलेगाक ताचो पूत रेव जल्मलो. उपरांत आनीक 209 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. रेव 32 वर्सांचो आसतना ताचो पूत सारूग जल्मलो. उपरांत आनीक 207 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. सेरुगाक 30 वर्सांचे पिरायेर ताचो पूत नाहोर जल्मलो.
उपरांत आनीक 200 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. नाहोराक 29 वर्सां आसलीं तेन्ना ताचो पूत तेरा जल्मलो. उपरांत आनीक 119 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. तेरा 70 वर्सांचो आसतना तो आब्राम, नाहोर आनी हारान हांचो बापूय जालो. तेराची सोसोत ही आब्राम, नाहोर आनी हारान हांचो तो बापूय. हारान लोटाचो बापूय. आनी हारान आपल्या गांव देसांत बाबिलोनियेच्या ऊर शारांत मेलो. ताचो बापूय अजुनूय जिवो आसलो. आब्राम साराय कडेन काजार जालो आनी नाहोर मिल्का कडेन. ही हारानायची धूव. इस्का होय आरानाचो पूत. साराय आवय जायतशी नासली. तेरान आपल्या पुताक आब्रामाक, नातवाक लोटाक, हारानाच्या पुताक सारायक आपले सुनेक आनी आब्रामाचे पत्नीक आपणा बरोबर घेवन बाबिलोनियेचे ऊर शारांत सोडलें आनी तो कानान गांवांत गेलो. तीं गेलीं आनी हारान शारांत तांणी ठिकाण केलें. थंय 205 वर्सांचे पिरायेर तेरा मेलो.